बरं काम जाऊ मग थँक्यू हांवें घाल म्हणलं तर आता तुगे अगेन्स्ट गेलो मरे तेक बंद कर अर्जंट टाइम मानो आम धाडनो डबान रिपोर्ट बनता धाडबायनो व्हिडिओ म्हाका धाडबायनो तो व्हिडिओ तू ते फाल्यां एकटा न्ही एज अ वर्क जर टेक्निकल मनीस येत मरे ती डेट स्टॉप दवर सगळे स्टॉप दवर बरें ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट कोतले जाल्यार त्या सायडीन रेजिडेन्शियल एरिया ती हुंय ऑन दोतले सायडीन रेजिडेन्शियल एरिया 2 मीटर्स पयस आसूं हांवें आमगे सायनी घे आनी मातशे फोटो दी स्टॉप एज इट इज घाल्या ऑब्जेक्शन येईल मरे ऑब्जेक्शन येईल तू गाडी अरे पागले एकदा सांग तुवें जेन्ना त्या कंडिशन गायली एक मिनिट आनी मगे तू मागीर उलय तुवें कंडिशन गायली बरें कंडिशना भायर ताणें काम केलें इलिगल न्ही ते घाल म्हणून स्टॉप कर तो इंगा पॉइंट मारा safeguarding filling low lying area shall be undertaken without prior permission of chief town planner under section 17A BCP Act आणि इंगा म्हणून तेंचे NOC प्रोविजनल NOC दिले न्हू त्या दिसाक पंच असो एकाले ट्रेनिंग आहले ट्रान्सफॉर्मरचे भितर दोन्ही सेक्रेटरी ट्रान्सफॉर्मर भितर आणि 33 केवी त्या 33 केवी ट्रान्सफॉर्मर दोन्ही आहे त्या दोन्ही आहे ज्यांनी रीड केला ना त्याने पण showed the concern over the hill cutting which is said to be illegal and also retaining wall when there has been land. येवकारनीच गोंयकारा हांव कन्ना दिसताकली आनी आमची टीम रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमी आयकलां न्हू जायत जाण म्हणटाय आरची होकोत व्हिडिओ काढाय आनी वयताय म्हूण जाल्यार हे व्हिडिओचे कितू इफेक्ट पडटा ते कोण आमचेर आड उलयताय तांकां खबर आहा वो तेम जाण जावपा जाय हे व्हिडिओ काण तांकां खबर मेळ म्हूण आनी अशें करून इवन ते एडिटींग देखून कोताय आतां एडिटींगूय करूंक लागले कोण दिया तांकां ते बाणाले एकले आहा फॅन्सी ड्रेस सो आतां सांगता हिंगा आतां आमी आहाय हिंगा डिकरपाली जे इल्लीगल तो पेट्रोल पंपाचे आयज इन्स्पेक्शन आसलेलें सो ते स्पॉटार आहाय आनी आयज ते सगळे येवन गेले जाल्यार आयज तो क्रूज म्हणटा आपण स्टे ऑर्डर हाडली जाल्यार आयज तो हिंगा इन्स्पेक्शनाक कित्याक ना हो इतलो व्हडलो इश्यू जाल्यार तेणें आयज आसपा जाय आसलो न्हू आनी एक म्हणटा तेगे ते व्हिडिओंक 26 ग्राम सभा जालोली तितून लोकांचेर एटॅक जालो बाप एंड्रूचेर कोण आत गेलो जायतें जालें जाल्यार ते दीस तो म्हणटा 26 जालो म्हणटा जाल्यार 28 देखून तुवें स्टे कित्याक हाडना तुका तरी 15 तारखेर वचोन 17 तारखेर स्टे हाडूं जाता न्हू जाल्यार ते 26 जालो ग्राम सभा हो इश्यू जालोलो तो 28 कित्याक बंद जालो ना 2 दिसान कित्याक बंद जालो ना कित्याक तुका 15 दीस लागले आनी तेका लागून हेचो त्या 15 दिसां लागून हेचो आनी काम तेंगे चोडलें इवन त्यो टँक देखून भितर पळयो तूं तरी त्या 2 दिसां भितर स्टॉप कोतालो न्हू तेंगे ग्राम सभा जाले त्या तोणा आनी ते लोपडे जाले त्या तोणा सगळें ताऱ्यार पडा आहलोलें सो मागता
आरजीचेर कोण वायट उलयताय न्हू तेम 2 पाट चिंतू जाय. आज आरजी लागून हे थोडे बोट तरी गोंय आज आडान ओला नाजाल्यार हेवूय गेल्ले. तो टायम घेना बाबा एंड्रूय तुमकां 2 उतरां सांगतलो. हांव एंड्रू रेबेलो आनी आमी आरजी टीम पयर फाटीं आमगेलें मातशें नांव पिड्यार केलें. फकत आरजी येताय, व्हिडिओ काडटाय आनी वयताय. आयज 21 तारीख मार्च. सो आयज इन्स्पेक्शन आहलें, म्हाका इन्स्पेक्शन आहलें. मुगे हाचो हांव इन्स्पेक्शनाचे सगळे फायल बी घेवन येयला. आनीक हिंगा आरजी आहा. जेन्ना MLA म्हणटालो क्रूज सिल्वा की आपूण हें सगळें केलें म्हूण, जाल्यार आयज MLA हिंग तोंड पासून दाखयलें ना इन्स्पेक्शनाक. सो आरजी स्वता फोटींग कोण जाताय थिंग सदांच तेजेर आड उबे आसताय आनी स्वता हा तेंच कोताय. तेका लागून आरजी आज भिनासतना आज इन्स्पेक्शनाक फूल टीम आहा तुमच्यान चोवपा जाता. दुसरें म्हळ्यार प्रोविजनल NOC दिल्या, प्रोविजनल NOC दिल्या पंचायतान. आनी हे पळय हें तुमकां दिसती पडटा सायडीन सगल्यो टँको ऑलरेडी खड्ड्यां भितर घायलो आहाय. आनी सरपंच 24 तारखेर ग्राम सभेक सांगता हेजेर व्हिडिओचेर की आपुणूय तांकां खड्डो मारपाचें परमिशन दिलें ना म्हूण. आनी हिंग ऑलरेडी भितर आहा. सो हें सगळें टोटली रॉंग काम जालां हिंगा. आनी त्यो टँक टेस्टेड जाल नाय. एनवायरमेंटाक इफेक्ट जावपाचें आहा, ग्रावंड वॉटराकूय इफेक्ट जावपाक शकता. ते कितकोन भितर गायले कितें आहा, एका इंजिनियरींग कितें आहा, कोण चोयलां कितें आहा तें कांयच खबर ना. सो हांव आनीक हितून भितर 2 ट्रान्सफॉर्मरूय बी आहाय. ते ट्रान्सफॉर्मर 33 kV बेश्टे बारीक न्हू. आनी तेका तेंकोन ह्यो 3-4 टँक बसयले. सो हालें हिंगा जर तर कितें जालें जाल्यार ह्या गांवाक कितें जातलें तें खबर ना. आनीक हे जे 5 जाण हेचो म्हाका RTIचे आयज रिपोर्ट आहा जे ट्रेनिंग आशिल्लें तांकां 14 ते 18 तारखेर. आनी RTI सकाळीं वचून हाडल्या पंचांक ट्रेनिंग आहलो ते. आनी हे 5 जाण पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, वॉर्ड नंबर 1 जोरीवाडो येयलो तो पंच, कोटा पंच आनी इंडोना पंच. ह्या 5 जाणांनी त्या दिसा ट्रेनिंगाक वचनासतना गेले नाय ते 16 तारखेर. आनी त्या दिसाक प्रोविजनल NOC दिलें आमी फाटल्यान. सो हें सेटींग केलें ना जाल्यार कितें जालें, कितें म्हणपा हेका हें फूल सेटींग. आनीक बरें जालें इवन हो पेट्रोल पंप म्हूण जरी तर हो हिंगा जरी तर एअरपोर्ट बांद म्हूण जरी तर फायल दिल्ली जाल्यार एअरपोर्ट पास करपा मरे हे भोटे. आं हे 5 जाण भोटे एअरपोर्ट पास करपाचे हिंगा एअरपोर्टा फायल येयलो जाल्यार सालवार, पालकार आनी दवलकार. सो हे दवरलेचे पंचायतीच्या मेंबरांचेर म्हाका विश्वास ना. आनी हे 5 जाणांचे तर हेंगे वाडाक कितें येता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी सारको स्थितीत दवरपा पडटलो. आनी हांव स्थितीत दवरतलो कित्याक हे 5 जाण मेंबरांचेर म्हाका विश्वास ना. वॉर्ड नंबर 1 जोरीवाडो, डेप्युटी सरपंच आनी तळ्याबान पंच आनी कोटा पंच. हें कितू शिकोवप आहा काय हे शिकोवन भोटे काय भ्रूत तें म्हाका खबर ना. पूण हें जें कितें केलां हे फायली प्रमाणे तें मेसाप. TCPन रेफ्यूज केल्या फायल बरेंच. कित्याक FIRूय बसना. पेट्रोल पंपाक कितलें प्रोटेक्शन जाय तेंवूय हिंगा कायद्यान ना. दुसरें म्हळ्यार सेक्रेटरी येवन आयज इन्स्पेक्शन करून गेला. पूण सेक्रेटरीन म्हळां की हें इन्स्पेक्शन आपल्या कडेन कायद्या प्रमाणे जायना की हिंगा इंजिनियर जाय म्हूण. आनी आयज तेणें जो रिपोर्ट केला त्या रिपोर्टान तेणें क्लियर बरयलां की TCP कडेन लेटर करून आमी हिंगा इंजिनियर बी हाडून परत इन्स्पेक्शन करतले. आनी ते पर्यंत हें जें काम आहा आज सद्याक आयज सान जे पर्यंत TCPचें इन्स्पेक्शन जायना, लिगल ऑथॉरिटीज जे कोण येवन हिंग इन्स्पेक्ट कोनाय सायट सगळी एरिया बी मेजून ते पर्यंत हें काम बंद आसता म्हूण. आनीक हो जो आयज रिपोर्ट केला तो रिपोर्ट हांव फाल्यां RTIचेर मागतलो आनी तो रिपोर्ट घेतलो. आनी तो रिपोर्ट घेवन जेन्ना BDO हिंगा येतले आपल्यागे कोण लिगल एडवायजर आहाय तेंगेर वो कोण मेजपा बी आहाय तेंगेर तेन्ना बी हांव रिपोर्ट तुमकां दाखयतलो. आनी कितको इन्स्पेक्शन जाता तेवूय हांव तुमकां सांगतलो. तुमकां हांव पयलें बी सांगलो हिंगा लेट स्लायड जाल्ल्या RG फोटींग पण कोनाय फोटींग पण कोण कोताय ते जायत जाणांनी कॉमेंट्स मारलो आहा की आमी कोणाचेर लोकांक विश्वास दवरपाचो. सो RG इन्स्पेक्शनाक RG प्रेजेंट आहा हिंगा. यार खूंय गेले पंच आहलो ना न्हू. पंचान आपल्यागे से दिल्या की दिवपा आहा ती. आनी
आनी एकलो कंप्लेंटंट आसलो तेणेय बी सय दिल्या आनी हेरूय दोग तीग जावन पंच आसले तेमी बरो सपोर्ट दाखयला ना न्हू पूण हे 5 मेंबरांनी हितून फ्रॉड केल्ले आहा हे पेट्रोल पंपाक इलिगल पेट्रोल पंप इलिगल फायल हेका केसलीच परमिशन नाय सो हे टोटल मेसअप आनी तुमकां सांगता तुमकां जे कोण कमेंट्स धाडय कोणाचेर विश्वास दवरपाचो तांकां परत कमेंट्स कराय आनी सांगाय की क्रूज सिल्वा हे सायटीचेर इन्स्पेक्शनाक कित्याक आसना तो आयज जरी तर सगळें करून हे हाडलें जाल्यार हो डबल गेम खेळटा हांवें तुमकां पयलें सांगिल्लें म्हगे व्हिडिओचेर तो गॉड फादर म्हूण आनी हो उल्हास न्हयकार दोगोय मेळून ही गेम खेळटाय आनी आमकां यूज कोताय सो आरजीक तुमच्यांनी यूज करूंक जायना आरजी जाणा आपल्यागे पांय खूंय दवरपाक जाय आनी खूंयच टायमार दवरपाक जाय ते सो हांव गोंयकारां कडेन मागता तुमगेल्या गांवांक आरजीचेर विश्वास दवराय आरजी सदां आहा सदां आसतली आमगडे सदां आसा पूण तुमी जे पर्यंत गोंयकार आहाय आरजी काबार जावपाक शकना आरजी सदांच सो सगळ्या गोंयकारांक काळजांतान देव बरें करूं आनी डॅडली बाबाक हांव स्पेशल देव बरें करूं म्हणटा कित्याक निवळून येयलो ना खरो तरी पूण इतलें कामां तो पेस घेता आम आपयलें जाल्यार 3 वरां लागून मोता धिकारपालीच्या हे येता खूंय आतां ताका पयलो 1 वर पयलो येवन आसलो सो हितून मोग आहा ताका धिकारपालीचो सो आनी हांव धिकारपाली लोकांक 3 वरांक मागता दुसरे फावटी आरजीक मोग दाखोवचो आनी सगळ्या गोंयकारांनी आरजी बराबर रावया आनी एकूच आरजी करया जी गोंय आनी गोंय राखतली आनी गोंयकारांक गोंया सांबाळटली देव बरें करूं